आज माननीय आमचे आमदार संकल्पभाई आमोणकर यांच्या नेतृत्वासकल डोर टू डोर कॅम्पेन सुरू जाता। हांव एकच अपील मुरगांवकारांकडेन करता की हे इलेक्शन जे आसा खंयच्या म्युनिसिपालिटीचें ना खंयच्या MLAचें ना, हे इलेक्शन आसा प्रधानमंत्री निवडपाचें। कोणाचेर डिपेंड आसा आमचे भारतीय पार्टीचे कार्यकर्त्यांचे आमचे वेल विशरांचे आयज तेंच्यांनी तांकां ग्रावंड रियलिटी तांकां खबर आसा आनी आयज ज्या प्रमाणे मुरमुगांव गोवान जी ग्रावंड रियलिटी आसा लोक कॉन्फिडंट आसा की आमी 80% वोटींग काडूंक शकता। आयज जेन्ना लोक कॉन्फिडन्स जालो लोकांक कोणूच हाडूंक शकना। आयज जो आमचो टार्गेट आसा 80%चे ते लोक काडटले। लोक इतले उमेदीन लोक काम करता, हांव तेंच्या बरोबर आसात, बट आयज ग्रावंडाचेर जेन्ना काम करता तेन्ना तांकां रियलिटी कळटा। आयज आमचे मायन्युटली 50 प्रमुख आमचे बुथाचेर काम चल्लेलें आसा, खंयचे वोटींग आमकां येवंक शकता, कोण येवंक शकना, कित्याक लागून येवंक शकना, इतले मायन्युटली आमचें काम चालू आसा। आनी हांव जाता तितले कोण आमच्या सायडीक ना अगेन्स्ट आसा तांकां कन्विन्स करपाचें काम म्हाजें आसा, हांव तेंचे कडेन करता, म्हाजें लिडरशिपाचें आसा। आयज मुद्दाम आमच्या मदीं सर्वांनी बघत आसा कोण कन्विन्स करूंक जाय जाल्यार तोवूय तेंचे कडेन कन्विन्स करपाक लागलेलो आसा। कित्याक आमकां कितें आसा, हे इलेक्शन आमचें इलेक्शन न्हू, हे आमदाराचें इलेक्शन न्हू, कावन्सिलराचें इलेक्शन न्हू, या पंचायतीचें या जिल्हा पंचायत हे इलेक्शन आसा ते देशाचें इलेक्शन आनी नरेंद्र मोदीचें इलेक्शन। सो सगळ्यांक हांव अपील करता, मातसो भेदभाव धरनासतना आमकां नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जावं, तेज्या लागून आमी सगळे जाण मेळून आमी आमचे सावथ गोवाची कॅन्डिडेट आसा ताका जिखोवन हाडपाक जाय। कित्याक जे उतर आमचे CMन आनी आमचे पार्टी प्रेजिडेंट सर आमचो सदानंद शेट टानवडेन दिल्लेले आसा, हेंचे दोगांचे लिडरशिपाक ते आमकां पूर्ण करपाचें। ही जी आयज आमी जी रॅली करीत आहा संकल्पाच्या अंडर ती पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता मुरगांवान भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना, दुसरे पार्टीक आनी खंयचोच हांगा स्टँड ना। आयज हांव आख्ख्या गोंयभर सावथ गोवाभर हांव कॅन्डिडेटां कडेन भोंवत आसा आनी ज्या ज्या जाग्याचेर आमी ज्या जाग्यार भोंवता थंय आमकां इतलो रिस्पॉन्स बरो गावता। डे बाय डे आमचे चेंजीस जायत रावता आसा। आयज ह्या मतदारसंघात आमी सेकंड टायम विजीट दिलेली आसा। आमी जशें आमचे सर्वानंद भाईन सांगलें की आमी 1.5 वर्सां पयलीं काम केलेलें आहा। आमी कॅन्डिडेट केन्ना पळोवंक ना, आमचो कॅन्डिडेट फक्त कमळ ह्या चिन्हाचेर आमी कार्य करीत आसा आनी आमचें जें कार्य आहा कार्यकर्ते आहा पळय ते कमळ म्हणून काम करता।